आय कम टू गुड एक्टिविजम बॅड एक्टिविजम आनी जे म्हाका पयर एक राजकारणी मेळ्ळो ताणें म्हाका बरी गजाल सांगली वच ही ऑर्डर येतकीर आमी सहज उलयताले आनीक ही गिव अ व्हेरी सामकें स्पिरिटेड जस्टिफिकेशन अगेन्स्ट एक्टिविजम. तर हांवें कितें प्रश्न तो म्हणपालो कसली एक्टिविजम हें मांडवी ब्रिज म्हणपालो रेडी जातालो तुमगे एक्टिविस्ट म्हणपालो कोर्टाक गेले कोर्टाक वचून म्हणपा लागलो सगळी प्रोसिडींग्स चलता मेरेन वर्स 1.5 वर्स गेले त्या 1.5 वर्साक प्रोजेक्ट मुखार वचपाक शकलो ना आनी त्या टायमार जे काम बंद उरलें ताजे खातीर सरकारान म्हणपा लागलो सुमार 35 काय 39 crores हे एल&टीक पे केल्यात बरोबर कारण ते एल&टीची चूक न्ही. सो फायनली म्हणपा लागलो हे पयशे कोणाचे गेले हे पयशे म्हणपा लागलो लोकांचे गेले अल्टिमेटली स्टेटीची ट्रेजरींतल्यान गेले. आतां म्हणपा लागलो असली जर एक्टिविजम जावपा लागली आनी लोकांच्या तिजोरींतले पयशे जर हाजे खातीर वचपा लागले जाल्यार म्हणपालो फायदो कोणाचो. I'll take this point. Yeah. Either there is a such a long time I'm asking you to take this point. So I feel that there is a failure in awareness and communication. Correct. Most of the time, if you see that there is no transparency. Now, in this case, let us take this case. Yes. Where is the impact assessment? Okay, where are the clearances? They have said that we don't require this clearance, that clearance. We have. See, if there was transparency that okay, fine, these many trees are going, but we are going to plant this many trees. Correct. All of that was laid out and brought to the fore. Then I don't think there should have been this much of an activism, this much of a rebellion or a protest. People went on the tracks, they laid down their lives on tracks, they burned their midnight oil there. All of that has happened, and that is because there is so much of गटाळ पडटा तूं अशी वाठारांतल्यान येता जंय एक्टिविजम एक वटेच्यान आनी लोक दुसरे वटेच्यान अशें आमी खूब फावटी पळयलां. हांवें आतां तुका मांडवी ब्रिजाचें एग्जाम्पल इतल्याच कारणां खातीर दिलें कारण निमणे मांडवी ब्रिज जालो मांडवी ब्रिज काय आडावन उरलो ना तिसरो मांडवी ब्रिज जालो आनी ताजे खातीर लोकांच्या तिजोरींतल्यान समज सुमार 35 ते 39 कोटी हे त्या कंपनीक दिवचे पडले. सो अल्टिमेटली हो जेन्ना तूं गुड एक्टिविजम वर्सीस बॅड एक्टिविजम पळयता नाव दिस इज गुड एक्टिविजम Yes. नाव देर इज अनदर एक्झाम्पल जातूं भितर खूब जाण म्हणटात इट इज बॅड एक्टिविजम. सो हाव डू यू लुक एट इट. इन सर्टन पॉयंट हांव जयला कडेन एग्री आसा. सायक्लोन वॉर्निंग सिस्टमाक आमी अपोज करता. गार्बेज सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक आमी अपोज करता. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक आमी अपोज करता. आमी ह्या गांवांतल्यान त्या गांवाक जोडपी जो पूल बांदता ताका आमी अपोज करता. अश्यो ज्यो कांय गजाली आहात ज्यो पब्लीक लोकांच्या गरजेच्यो आसात ताकाय आमी विरोध करता आनी दुसरे वाटेन आमी अशा प्रकल्पांनी हें पळयता. पूण कांय गजालींचेर हांव सहमत आसा कारण हे लोक मत मारतना त्या मुद्द्यांचेर हय त्या मागनात. पूण हे कोण तरी खंय तरी कोर्टान वयता आनी ताच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टा सारकी बॉडी जी आसा ती सीईसी सारकी कमिटी अपॉयंट करता. मागीर आमच्या लक्षांत येता ह्यो सगळे डिस्ट्रिक्शन जाल्ले आसा ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. तातूंतल्यान काय बऱ्यो गजाली घडटात काय वायटूय घडटात. तेरेखोल ब्रिजाचें काम 30-40 कोटी खर्च करून ते बंद आशिल्ले पयर ते सुप्रीम कोर्टान त्याच्या वेळी हें काडली. आतां तेरेखोल सुरू जावपाक जाय आशिल्ले. तूं म्हणटा अशें अटल सेतूचे आसात सगळ्या प्रोजेक्टाक सेम जाल्ले आहा मोपाक जाल्ले आसा. सो थंय गेल्या उपरांत एटलिस्ट ते कळटा की कितें चल्लां तें आमकां ना ताच्या पयलीं कळना. पूण हे दोनूय प्रकारचे लोक आमच्या कडेन आसात बॅड एक्टिविजम आनी गुड एक्टिविजम. आनी पूण म्हाका हांव हेजे गजालीचें समर्थन करता की कोण तरी हें करपाक जाय कारण कसल्याच विशयाचेर प्रोजेक्टाचेर गव्हर्मेंट कन्सल्टेशन म्हणटा तें कमी करता. लोकां कडेन उलयना लोकां कडेन डिस्कशन करना लोकांक सांगना की तुमच्या खातीर हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. हे उठले लागले कामाक अशें जाता प्रकार आनी त्या खातीर मागीर सरकाराचें नुकसान जाता. प्रोजेक्ट बंद पडटात. तेरेखोलचो ब्रीज 70-80 कोटीचो ब्रीज तो आयज बंद आसा प्रोजेक्ट. अश्यो गजाली घडटात. तू एक्टिविजम गुड एक्टिविजम बॅड एक्टिविजम हे पडटा काय तू म्हणटा एक्टिविजम म्हणटा ते बरेच एक्टिविजम ना वायटांतल्यान सुद्धा बरेच जाता अशी बी कितें धारणा बी आसा तुगेली. एक गजाल म्हाका आतां मान्य करची पडटली की कांय बरे एक्टिविस्ट असल्या कारणान आमी गोंय आतां मेरेन आमचे सुरक्षीत आसा हें आतां हांव मान्य करताच. आयज ज्या पद्दतीन आतां तो गव्हर्मेंटाक जर तूं पळयशीत जाल्यार पयलीं गव्हर्मेंट एजिटेशन करताले आंदोलन करताले तांकां विरोध करताले. आतां ना. आता गव्हर्मेंट म्हणजे खुद्द सीएम सुद्धा आता स्टेटमेंट करता की काय एन्व्हायरमेंटलिस्ट आमच्या डेव्हलपमेंटाक उठ वयता आणि कोर्टान आव्हान दितात आणि अडथळो निर्माण करतात. आता कोर्टान आव्हान दिवप हो जर अडथळो इफ यू आर रायट ऑन युअर पार्ट इफ युअर मोटिव्ह इज ट्रान्सपरंट अँड तू जर तो कितें डेव्हलपमेंट प्रपोजल जर तुजो बऱ्या खातीर आसा जाल्यार तुका कोर्टाक कित्याक भिवपाक जाय. कोर्टाक भिवपाची गरजूच ना. म्हणजे तू अशा पद्दतीन एक वातावरण तयार करूंक सोदता की जे एक्टिविस्ट कोर्टान वयतात ते एंटी डेव्हलपमेंट ऑर एंटी स्टेट. इट इज नॉट. तुका भिवपाचीच गरज ना.
कोर्टान वचूं ना जाल्यार खंयसरी वचूं तूं हांव म्हणटा थंय भिवपाची गरज ना खंयसरूय घेवपाची गरज ना. हय. तुजो जर प्रोजेक्ट हो ट्रान्सपरंट आसा तो गोंयच्या भल्या खातीर आसा आनी तुमी जर सगळे कायदे नियम जर फॉलो केल्ले आसात जाल्यार कित्याक कोर्टाक भिवपाक जाय. तुम्ही कोर्टाक भियेतात हेचो अर्थ तुम्ही हे जे कितें करतात पळय ते कांयच सारकें ना असो तेजो अर्थ जाता. पण आय बिलीव की बरे एक्टिविस्ट आमी खूब प्रकरणां पळयला. म्हादेय प्रकरण घे, सरकारान कांयच करूंक ना, एक्टिविस्टांनी ते प्रकरण लावन धरला. मायनिंगेचे विशय तसोच जालो, आता हो विषय तसोच जालो. खुबशे विषय हे एक्टिविस्टेन आणि जशें पांडुरंगान सांगलें की एक्टिविस्ट कोर्टान गेल्या उपरांत ही आता ऑर्डर ही तुका सांगता हांव गोंय विधानसभेंतल्या 40 आमदारां पैकी कोणाकूच खबर नासलें डबल ट्रॅक म्हणजे कितें आनी ते खंयसून वयता आनी तेचो कितें इम्पॅक्ट कांयच खबर नासलें. ही वाचपाची सुद्दां कुवत त्या आमदारांची कांय ना. आणि ते शाणपण आमकां डेव्हलपमेंटाची सांगतात. ना ते शाणपण आमकां डेव्हलपमेंटाचे सांगनात, ते आमकां शाणपण डेव्हलपमेंटाचे सांगना. कारण आमी मत मारतना ह्या मुद्द्यांचेर मताच ना, मारतात. ना आम्ही मतां मागीर मारतात. आमी ज्या मुद्द्यांचेर आमी- मत मारतात तसले आमदार मेळ्ळे आमकां. आम्ही निवडून दिले हा? म्हणजे तो आमदार आमी ज्या मुद्द्यांचेर मत मारतात तसलेच आमदार मेळ्ळे न्ही ना, आमकां. ती आमी जर ह्या मुद्द्यांचेर मत मारिल्ली आमकां वेगळे आमदार मेळटा आशिल्ले. आमच्या लायकीप्रमाणे आमचे आमदार असतले, आमची लायकीच ती म्हणून हे 40 आमदार हे तू मान्य करता? मान्य 100% मान्य करता. तीच आमची लायकी. आम्ही त्यांना दोष दिवून काय सो उपयोग ना. गोंय साल्वार करप हे एक जो टॅग आसा तो इलेक्शन सोडल्यार बाकी 4.5 वर्सांनी चलयतात. Yeah. हा? हे आनी मागीर आमी जे 6 म्हयने जेन्ना एक्च्युअल गोंय साल्वार कोण करतले हे वेचून काडपाची परिस्थिती येता तेन्ना आमी वेगळ्याच विशयांचेर मतदान Yeah, करतात. that is- ग्रेट न्ही आमी. ना म्हणूनच तर ते डायरेक्ट चॅलेंज करता न्हू हय. की जर्नलिस्टांनी इलेक्शनान येवन दाखोवचें, हय. गोवा फाउंडेशनान इलेक्शनान येवन हय. दाखोवपाचें, आणि कोणी इलेक्शनान राजन केरकरान इलेक्शनान उबो रावन दाखोवपाचो. हे कितें म्हणजे तुमकां 100% गॅरंटी आहा की जे गोंय सांबाळूंक सोदतात किंवा जे गोंयाचे बरें चिंततात ते इलेक्शनाच्या बॅटल फिल्डान जर येत जाल्यार कशेंच जिखो शकना. हय. म्हणजे हेचेरी सिस्टम कितली करप्ट केल्ली आसा ती पळय. कोणी केल्या करप्ट? आमी. हा